नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. भायल्या नुस्त्याच्या प्रत्येक कंटेनराचे टेस्टिंग शक्य ना. खुद्द FDA मंत्र्याची कबुली. प्रुडंटाच्या पोळ्यां चेक नाको एक्सपोजे उपरांत नुस्त्या मारे मंत्र्याकूय जा. काँग्रेस म्हणटा सेटिंग. कर्नाटकाच्या पोलिसांची गोयचे WRD चोरांची वागणूक. गोयचो WRD मंत्री विनोद पालयेकर करता निषेध. मात शिटकावणी सोडून कर्नाटकाक विनवणी. मुख्यमंत्री पर्रीकार उपचाराक परत अमेरिकेक. स्वातंत्र्यदाय दिसाचो तिरंगो उबोवपाचो मान आनी जबाबदारी सभापती सावंताक. हे फावट CSE ना आनी उत्तराधिकारी मंत्री ना. मराठा आरक्षणावेल्यान महाराष्ट्र बंद. गोयच्यान बसीन येवच करतल्यांचे हाल. म्हाल येरादारी इंटरस्टेट बसींचे शेड्यूल हाल्ले. रिस्क नाका म्हूण कदंबाई डेपोत. वास्को शाराक TB कुन्ना नाव दिवचे म्हूण आवाज. वास्को द गामाच्या शताब्दी सुवाळ्याक पोर्तुगीज विरोधी एक्टिविस्टांची हरकत. BJPचो दाखोवपा पुरतो राष्ट्रवाद खंय एक्सपोज. आणि दुसरे वर्सुकी वेदांता बायला फुटबॉल लिगात अंदू 8 टीमी. मॅच ड्रॉ आनी 2 दिसांनी. भायले नुस्तें हाडपी प्रत्येक कंटेनराचे टेस्टिंग शक्य ना म्हूण खुद्द FDA मंत्री सांगता. पोळ्या चेक नाक्यार मध्यानराती नुस्त्याचे वेलेवर टेस्टिंग प्रुडंटान एक्सपोज केल्या उपरांत विश्वजीत उलयलो. नुस्तेमारी मंत्र्याच्या राज्याक तर ग्राउंड झिरो कितें चल्लां तें काय खबरूच ना. आतां खंय तो मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो. काँग्रेस म्हणटा नुस्त्याचो इम्पोर्ट चल्ला तो फिश माफिया आनी मंत्र्यांचे सेटिंग. पोळ्या चेकपोस्टार भायल्या ट्रकातले नुस्तें टेस्टिंगाचेर बुधवारा मध्यानराती प्रुडंटान केल्ले ग्राउंड झिरो स्टिंग ऑपरेशनात FDA एक्सपोज आनी गोंयभर खवदळ. पुराय चेकिंग जावनूच भायले सेफ नुस्तेच गोंयांत येतले म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी FDAचो मंत्री विश्वजीत राणे उलोवन दाखयताले. प्रुडंटाचे एक्सपोजेन सगळे फ्लॅट पडले. ग्राउंड झिरो परिस्थिती मान्य करप सोडून सरकाराक आनी पर्यायूच उरिल्लो ना. I saw somebody send me the link regarding the prudent coverage. We cannot examine every fish that is there in the boxes, but these have to be randomly done. What I have been briefed by the FDA is that the fish has to be randomly checked. Random boxes have to be taken out, random containers have to be taken out, and it has to be checked. Whatever staff we have got, we have put them on rotation basis and we are doing our best. But one thing let me clarify. If somebody expects that every container from the bus or the vehicle has to be checked, it's not possible. Random containers are taken and from those containers fish samples are taken out and tested. प्रुडंटान चेक नाका एक्सपोजे करी मेरेन नुस्तेमारी मंत्र्याच्या राज्याक तर कांयच खबर नाशिल्ले. आमी एक्शन म्हणजे आमी FDAचीच मदत घेताले ह्या बाबतीन. जर खंय नुस्तें चेकिंग करपाचें जालें जाल्यार आमी FDA मार्फतूच तांचे जे टेक्निकल पर्सन्स आसा लोक आसात तांकां घेवन आमी निरीक्षण करताले, इन्स्पेक्शन करताले नुस्त्याचे. आणि खरें म्हणजे त्या वेळार आमी सॅम्पल बी घेवन त्या नुस्त्यांचे सॅम्पल घेवन एका जाग्याचेर थोडे थोडे नुस्तें घेवन करताले. आतां अशा तरेचे जर एकूच सुंगट घेवन किंवा एकूच बांगडो घेवन जर निरीक्षण केलें वता जाल्यार हाजेर हांव मुख्यमंत्र्यां कडेन चर्चा करता की हाजें हें बरोबर जाता वो ना. हाजी मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करची. आमच्या फिशरीज डिपार्टमेंटा मार्फत आमी चौकशी करता. हो एकदम संवेदनशील इश्यू आशिल्ल्या कारणान हांव मुख्यमंत्र्यां कडेन गंभीर विशय समजून हाजेर चर्चा करतलो. नुस्त्याचे इम्पोर्ट बंद करात. गोंयचे नुस्तें गोंयकारांक विकात. प्रश्न सोंपलो. सध्या चल्ला ते खंय फिश माफिया आनी काय मंत्र्यांचे सेटिंग. परत सांगत आसा की भायले जे नुस्तें येता गोंयांत
तें बंद करपाक जाय। मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगता की FDA कडेन मशिनरी ना हें सगळें चॅक करपाक, आनी तरी आसतना हे लोकांच्या दोळ्यांक धूळ फेकतात। हांकां फक्त भायलें नुस्तें हाडून जे फीश माफिया आसा हे सगळे जे एजंट आसात तांकां हेल्प करपाक जाय म्हणून हे सगळे भायलें नुस्तें हाडून हांगा गोंयचें नुस्तें आमकां मेळना। गोंयचें नुस्तें भायर धाडप आनी भायलें नुस्तें हाडून आमकां विशारी नुस्तें आमकां खावप। आमी सांगलें पयलीं टेम्पररी बंद करात। जें गोंयचें नुस्तें आसा तें सफिशियंट आसा आनी तें गोंयकारांक पावपाक शकता। सपोज तेजे नंतरूच कितें जालें जाल्यार आमी भायलें नुस्तें हाडटा आसतना सुद्दां खंयचें प्रोविजन करपाक जाय, ज्यो स्टँडर्ड खंयचे आसा जे फ्रिजर असतात ट्रान्सपोर्टेशनाचे, रेफरल ट्रान्सपोर्ट म्हणटा तेका, सो ते यूज करून नुस्तें हाडपाचें काय कितें तेजे नंतर विचार करपाक। सद्याक भायलें नुस्तें हाडनाका, हांकां सरकार हो आनीक हे फीश माफिया हांची हें आसा आनी त्या खातीर गोंयच्या लोकांक न्ही, गोंयच्या नुस्त्याच्या लोकांक न्ही की हांकां भायले जे नुस्तें हाडटात तांकां मदत करपाक, तांचो बिझनस चलोवपाक आनी तेंचे कडल्यान पयशे लुटपाक, ह्या तरेचे गाडबेट तेंचे चालू आसा। नुस्त्या बद्दल आमी काय म्हणना, नुस्तें लोकांक जायच, पूण तो चॅक सारकी जावपाक जाय। आपले परीने डिपार्टमेंट करता म्हणटा, पूण अशें जावपाक जायना की सुरवातेच्या काळाक थोडेशें केलें आनी मागीर थोडोसो टायम गेले उपरांत परत पयलीं भशेन केलें आनी परत तशेंच चालू जालें, हें जावपाक जायना। सरकारान ही काळजी घेवपाची गरज आसा आनी फक्त व्हडल्यो गाडयोच न्ही तर ल्हान मोठ्यो सगळ्यो गाडयो जातूंतल्यान नुस्तें हांगा येवंक शकतात, हाची काळजी घेवपाक जाय। आपाच्या फुडाऱ्यांनी सरकाराच्या कारभाराची खरडपट्टी काढली। लोकां मदीं एक जागृताय हाडपाक आनी लोकांक सगळी पुराय म्हायती दिवपाक, सगळें सत्य समोर हाडपाक प्रुडंटान काल जी न्यूज दाखयली ताजी आमी तोखणाय करता आनी तांचें अभिनंदन करता। त्याच बरोबर आमकां खंत दिसता की ह्या सरकाराक लोकांच्या भलायकेचो, लोकांच्या हेल्था विशीं कांयच हुस्कोना आनी ह्या सरकार लोकांचें कांयच बरें चिंतिना। आमी आम आदमी पक्ष एक डिमांड करता की जे ट्रक येतात चॅक नाक्यांचेर थंय FDAन आपली फूल फ्लॅश टीम, जे ट्रेन स्टाफ आसतले तांची टीम 24 वरां खातीर थंय दवरची आनी लोकांक खात्री दिवची, लोकांक विश्वास दिवचो की हें नुस्तें येता तातूंत फॉर्मेलिन कांयच ना म्हणून। फक्त ब्लफ मास्टर जावं नाकात, फटिंगपणाचें कार्य करूं नाकात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोयचे WRDचे टीमीक बुधवारा कर्नाटकाच्या पोलिसांनी कणकुंबी गेल्ले कडेन चोर कशे वागयले। सायटी वेल्यान इन्स्पेक्शन घरात व्हरून चोरांक परेड केल्ले भशेन फोटोय काढले। गोयचो WRD मंत्री पालयेकर मात एके वटेन निषेध करता आनी कर्नाटकाक शिटकावणी दिवपाची सोडून विनवणेची भाशा करता। कर्नाटकांतली मिडिया मात गोयचे टीमीची चोर घुसखोर म्हूण वाची वार्ता करून मेकळी। कणकुंबी वाठारांत कर्नाटक म्हादयचें उदक भुयारी कालव्यातल्यान कशें चोरता तें पळोवंक WRD खात्याची टीम कणकुंबी गेल्ली। टीमीत बायलां अधिकारी आशिल्लीं। सायटीचेर भोंवतना दिसली म्हूण कर्नाटकाच्या पुलिसांनी येवन तांकां सरकारी इन्स्पेक्शन घरात व्हेली। थंय सगळ्यांची म्हायती घेवन तांकां चोरा भशेन परेड करून फोटो काडले। कर्नाटक न्हंयांचेर सदांच आक्रमक, सुप्रीम कोर्ट आनी ट्रिब्युनलाक सुद्दां आटापना आनी गोंयच्या WRD मंत्र्याची भाशा पळयात। त्या प्रमाणे कालूय अशी टीम आमची 8 जाणांची गेली, तातूंत भितर 6 जाण दादले आशिल्ले आनी 2 बायलो आशिल्ल्यो। अचानक थंय पुलिशेची जीप आयली आनी तांकां विचारलें की तुमी हांगा तुमची हें वळखपत्र विचारलें। तांणी वळखपत्रां बी दाखयली आपली आनी तांणी सांगलें की तुमी हांगच्या पुलिशेचें लेटर हाडूंक ना म्हणून, हाजे फुडें येतना तुमी पुलिशेचें लेटर वगैरे घेवन या अशें म्हणून सांगलें आनी तांकां एकदम हीन दर्जाची वागणूक दिली। थंय जीपी समोर तांकां उबे केले आनी तांचे फोटो मारले, जशे चोरांचे बी मारतात पळय। कर्नाटक सरकारान अशा तरेचे हें जें भ्याड कृत्य केलां हें आमी केन्नाच अपेक्षीत धरूंक नासलें। त्यामुळे हांव ह्या कृत्याचो कड्या शब्दान निशेध करता। हें वायट कृत्य, अशा तरेचें कृत्य कर्नाटक सरकारान परत करचें न्हू अशी हांव तांकां विनंती करता। मात कर्नाटकाची मिडिया पॅनिक मोडात गेल्या। गोंयची टीम खंय चोरा भशेन कणकुंबी घुसली आनी चोरा भशेन फुज्जो काडलो म्हूण थंय सगळ्याक वाची वार्ता चल्ल्या। कणकुंबी गेल्ले कडेन नेमकें कितें घडलें तें स्वता ते टिमींतलो एक्झिक्युटीव इंजिनियर सांगता। आमी ते सगळे तें डायवर्शन केलां तें उदकाचें तें सगळें पळयलें आनी अशे फोटो काडत गेले तेन्ना मागीर थंय आमी
माऊली देवळा कडेन पावल्ले तेन्ना थंय पुलिसीन येवन आमची गाडी आडयली आनी आमकां थंयच्यान तांणी सगळें इन्स्पेक्शन बंगलो आसा कणकुंबी थंय सगळें हाडले आनी मागीर आमची थंय तांणी चवकशी केली कितें आयिल्लें कितें जालें तुमचें. आमी तांकां सगळें एक्सप्लेन केलें. ते सांगपाक लागले तुमी अशें येवपाक जायना हें आनी फुडले फावटी येतात जाल्यार तुमी आमचे पोलिसींचे आनी डेप्युटी कमिशनर हांचे सगळ्यांचे परमिशन घेवनूच येवपाक जाय अशें म्हणून आमचे कडसून बरोवन घेतलें ताणें. आनी मागीर आमकां एक 1.5 वरान सोडलें. ताचे पयलीं आमचो फोटो दोनी गाडी दवरून आनी पोलीस आमचे सायडीन रावन अशें करून फोटो बिटो घेतलो. हय तशें आमकां हें केलें आनी तो फोटो पेपराचेर बी आयला. आमी प्रत्येक ऑलमोस्ट विकली विजीट करता 15 दिसान करतात आनीक आमी रिपोर्ट दिता गव्हर्मेंटाक कित्याक गव्हर्मेंटाची ऑर्डर आसता. पूण हें फर्स्ट टायम अशें जाल्लें आसा. तुमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें डायरेक्शन आसा की परत वयतले तेन्ना बी परमिशन बी करून दितले म्हणून? न्ही आतां आमी रिपोर्ट घालतले. आतां गव्हर्मेंटाचें कितें ऑर्डर येता त्या प्रमाणे फुडली आमी हें करतले. WRDच्या टिमीन सुवातेर वचून हाडिल्ली ही फुटेज पळयात. म्हादयचें हें उदक वयल्यान व्हांवत येता तें अशेंच फुडें सुर्ला नाल्यांत वचूंक जाय. मात तें उदक ते वटेन वचना. तें मलप्रभेत सोडपाक हें अशें वळयलां. हांगा फुडें जमनीपोंदच्या कालव्यांतल्यान तें मलप्रभेत चल्लें. सुर्ला नाल्यांत वचपी उदकाची वाटूच आटून सुकल्या. म्हादय ट्रिब्युनलाचो निकाल आतां फुडल्या 8-10 दिसां भितर येवपाचो. त्या भायर कर्नाटकान चोरयां उदक वळयलां म्हूण गोंय सरकारान कर्नाटकाचेर सुप्रीम कोर्टांत अवमान याचिकाय घाल्या. मात कर्नाटकाचो रोख पयल्यार शक्ती प्रदर्शन करून कोर्ट आनी ट्रिब्युनलाच्या आदेशा आड गोंयची म्हादय व्हरपाचो प्लान चल्ला आनी गोंयचो मंत्री विनवण्यो करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.